उदक ना गे ना पानी नहीं है हांगासर मिनिस्टर येयलो पावसकार मिनिस्टर येयलो PWD हांवें पंचायत वतीन सांगलां पावसकाराक क्लियर सांगलां हांवें की अनलेस अँड अंटील ही पायपलायन केल्या शिवाय आनी जी पॅरलल लायन हांगासान नियेजा कडेन वचोंक जाय ती केल्या शिवाय आमी तुका हांगा हायवे काम करून दिवचे ना म्हणून ताका सांगलां वेल्डिंग मारपाचें आनी जॉयंट मारपाचें उरलां आनी फ्लॅक्स रबर घालतले ते आनी कोत्तले काम ते आनी पावस येयलो जाल्यार काम स्टॉप बी जातले पावसा खातीर बी जावंक शकता न्हू पावस हें करूंक सोदता शकता न्हू वेल्डिंग मारपाक शॉक येवंक शकता न्हू मागीर मारतना सो वेल्डिंग पावस लागलो जाल्यार काम वाडूंक शकता तर वाडूंक शकता पूण आतां पावस मांडला मांडला तेच म्हणटा सो पावसाचेर डिपेंड आसा कितले बेन जातले हांगासर जालां कितें न्हू हांगासर हेजें कॉर्डिनेशन ना गव्हर्मेंट आनी कॉन्ट्रेक्टराचें कॉर्डिनेशन सारकें चलो ना त्या पासून आमी हांगा त्रासान पडले 13 पावटी पायपलायन बस जाली हांगासर केन्ना 13 टायम म्हयन्यांनी भितर 1.5 वर्स जाले 13 टायम हांगासर पायपलायन बस जाल्या सो आतां उठले ते सगळे पेयाना ही पायपलायन खंयच्या खंयच्या एरियान उदक प्रोवायड करताली हें कितें आहा न्हू हांगासर मेन म्हणटा ती GMC वयता ओके GMC सान मागीर आमकां सांताक्रूज पागलो कॉलनी फुलामेन हावजींग कॉलनी मागीर रेगो बाग वासुदा कॉलनी काबेसा वॉर्ड उदक सोडना हांगासर हे प्रेशर बिल्डअप जावन तागेर वचप आमकां उदक येवप सो आमचे सांताक्रूजान चडशे लोकांक उदक येयलां पण येवंक ना पळय ते काबेसा वॉर्ड आनी व्हडले बाट आनी वासुदा कॉलनी फुलामेन हावजींग कॉलनी रेगो बाग पागलो कॉलनी कुर्साची गोल आनी थोड्या आमच्या सिद्धूंच्या भावांक उदक ना